सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता. जुआना ब्रागांजा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें इंतेसांव भेटयता सोपून गेल्ल्या आल्बेटिना कॉस्ता हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आमच्या मागण्यान दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात जेन्सी रिबेलो, विनी फेर्नांडीस आनी एलन फेर्नांडीस. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन तांचेय पासत मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता पिटर डिकॉस्टा आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आशिर्वाद पडूंक मागुया. ह्या दिसांनी जे आमच्या भारतान घडटा वेगवेगळे सुवातेर क्रिस्ती भावार्थाचेर आड जो धुमाळो आमकां दिश्टी पडटा. ओडिसा हांगासर 2 दीस फाटीं आनीक 2 जाण माद्रींचेर आनी 2 जाण पाद्रींचेर आताक जाल्लो आसा बजरंग दल हांच्या हातांतल्यान. हे जे धुमाळो दिवपी आसात पर्सिक्युटर्स आसात तांचे पासत मागुया. हे वेगवेगळे संस्थेचे जे वांगडी आसात घडये तांच्या मनान सोत आजून पासून रिगूंक ना तर मागुया तांचें मन परिवर्तन जावंक देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी जीं कश्टवतात पाद्री तशींच माद्री तशींच हेर दुसरीं तांकां सगल्यांक देवाची सुरक्षा फावो कर म्हण हे भेटेन आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भयणीनो हे पवित्र मिसाचे भेटेन जेन्ना आमी आयल्या देवाक आर्गां दिवया वेगवेगळ्या देण्यां पासत तशेंच देवाचे सुरक्षेक आमी उलो मारता आसतना जायते पावटी आमी फावो तसलीं जावंक ना. देवाच्या वाटांनी चलपी मनशां जावंक ना. ताचे नेम कायदे पाडूंक आनी ताच्या खोराराक विस्वाशी रावपाची मनशां जावंक चुकल्या. देखून हे भेटेन सुरवातेक देवाचें बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुखदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांगपाक बरी सगळ्या देवतांक भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कोर म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना.
दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान पोरजेक म्हणलें, इस्रायेला, कान दिवन आयक. सर्वेस्पोर आमचो देव, एकलोच सर्वेस्पोर. सोगल्या तुज्या काळजान, सोगल्या तुज्या ओतम्यान, सोगल्या तुज्या बोळान, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी आयच्या दिसा हांव तुका फॉर्मायतां तीं उतरां तुज्या काळजांत खोंचोवन दवर. घरान विसो घेतना, भायर भितर सरतना, न्हिदतना आनी उठ्ठना हीं उतरां तुज्या भुरग्यांक तूं शिकयतलो आनी तांची खबर भोवन भोवन करतलोय. तीं उतरां तीं तुज्या हाताक एक कुणा कशी बांदतलोय आनी तुज्या कपेलाक एक कपेल कशें घालतलोय. तुज्या घराच्या दाराच्या कवळांचेर आनी दारवंट्यांचेर तीं तूं बरोवन दवरतलोय. जो देस आपूण तुमकां दितलो म्हूण सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक आब्राहामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक सोपूत घेवन बासायल्लें, त्या देसान तो तुमकां भितर काडटलो तेन्ना तुमी बांदूंक नासलोलीं व्हड आनी ग्रेस्त शारां, तुमी भरूंक नासलोलीं बऱ्या बऱ्या वस्तूंनी भरलोलीं घरां, तुमी मारूंक नासलोल्यो बांयो, तुमी लावूंक नासलोले जैतुनाचे मळे आनी फळां तुमकां मेळटलीं. आनी हीं फळां खावन तुमी धादोशी जातल्यात. तेन्ना चोत्राय दवरात आनी विसरूं नाकात. सर्वेस्परात तुमच्या देवाची तुमी भें दवरात. ताची सेवा करतल्यात आनी ताच्या नांवान सोपूत घेतल्यात. देवाचें तोरें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बळ. सोगलीं, सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पोर म्हजें कडप, म्हजें कोट. म्हजो सोडवणदार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब, सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बळ. तूं म्हजें बळ, हांव ताका शरणांत येतां. तो म्हजो धाल, म्हजो बलिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब, सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पोर म्हजें कडप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडवणदार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जोयत दिलां. आपणें विंचून माकलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. जबाब, सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बळ. उद्गार. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमान वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजो लायलें.
Zui sorvesporak, zui zui. Zui sorvesporak, zui. Zui sorvesporak, zui zui. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. कोण एक दादलो जेजू सरशी आयलो आनी ताचे मुखार सरपटून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हज्या पुताची काकूट कर, ताका मल्लूक जाल्या आनी तो चड कश्टवता. सोबार पावटी उज्यांत आनी भोंवून भोंवून उदकांत तो पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसां सरशीं व्हेलो, पूण तांच्यान ताका बरो करूंक नजो जालें. तेन्ना जेजून परती पाडून म्हळें, ओ विस्वाशी आनी खोटी संस्थायी, कितलो वेळ म्हूण तुमचे सरशीं हांवें रावचें? केन्ना पर्यान हांवें तुमकां सोंसचीं? ताका हांगा म्हजेशी हाडात. आनी जेजून ताका बोबाट करतोच देंवचार ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो तेच घडयेर तावन बरो जालो. मागीर जेजू चडशी कुशीन येवन शिसांनी विचारलें, ताका भायर घालूंक आमचे कडेन कित्याक घडलें ना? जेजून तांकां सांगलें, तुमचो भावार्थ उणो देखून. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार ह्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात, हांगा तावन थंय वच, आनी तो वेतलो. आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हांगा सरलो थंय वच आनी तो वेतलो. कोण तो? दोंगर. दोंगर खंय पासून? तुज्या उतराक एका जाग्यार तावन दुसऱ्या जाग्यार वेतलो. बाबडीन ह्या दिसांनी आमी जायतें उतर आयकता. कन्वर्शनाचें उतर आयकलां तुमी न्हू. आनीक आख्ख्या भारतान एके भाशेन वेगवेगळे सुवातेर थोड्या जाग्यांनी हे थोडे मनीस जे वयर सरून कन्वर्शन रिलिजियस कन्वर्शन म्हण क्रिस्ती भावार्थाचेर पाद्रींचेर माद्रींचेर जो आताक करपाक लागलेले आसात, त्याहून दोंगरांचें कन्वर्शन ह्या दिसांनी जायतें जाल्लें दिसती पडटा. हे गेल्ल्या थोड्या वर्सांनी आदीं जें जायतें कन्वर्शन जाल्लें म्हणल्यार आमची जमीन जी आसा ती कन्वर्ट करपाक, उजार करपाक कन्वर्ट केल्ली कन्वर्शन. त्याहून चड ह्या गेल्ल्या थोड्या वर्सांनी 10 गुणां चड, 10 पावटीन चड कन्वर्शन जालां. हे आमकां रिकॉर्ड्स जे आसात ते सांगता. जे भाशेन आमचे हे कायदे एमेंड केल्ले आसात, TCP एक्ट 39A 17(2) हाचे वरवीं हे दोंगरांचें कन्वर्शन केल्लें आमकां दिसती पडटा. आनी तरी आसतना जे थोडे बोवाळ करपी आसात, हें जें खरें कन्वर्शन जें करूंक जायना आनी जाचे वरवीं निसंटन जाता ताचेर कोण आड उलयना. पूण जरी तर कोणें विचून काडलो आपलो धर्म बदलपाक वा आपलो भावार्थ मानून घेवपाक, नवो भावार्थ जे ते शिकल्यात आनी जाचेर तांकां विस्वास आसा, जेजू क्रिस्ताचेर आसा, जाल्यार तो भावार्थ मानून घेयत जाल्यार जायते जाण उप्रासतात, ते थोडे आसात ते. जाल्यार भावार्थ खंय आसा? आयज जेजू म्हणटा तें आमकां कितें? तुका सांसवाच्या कोण्या येदोय भावार्थ आसत जाल्यार दोंगराक पासून तुज्यान एके भाशेन कन्वर्ट करूंक जाता, एका जाग्यार तावन दुसऱ्या जाग्यार. भाव भयणीनो, जेजू उलयता तो भावार्थ आमकां जरी तर आसा जाल्यार जायतीं उचोरी आमच्यान करूंक जाता. आनी आमकां पवित्र पुस्तक सांगता कशे भाशेन हे जेजूचे शीस पयलीं 12 जाणांक धाडलेले आनी मागीर 72 जाणांक जेजून धाडलेले. 12 जाण म्हणटा तेन्ना आपोस्तलांनी, 72 जाण म्हणटा तेन्ना उरलेले शीस आसा तांकांय धाडलेले. आनी तांकां धाडटा आसतना जेजून पदवी दिल्ली. आनी तेन्ना ते परतून येयल्या उपरांत
ताणी जेजूक काय बरें सांगलोलें, आमकां देंवचार पासून खालती जाले. आमी देंवचाराक वयर जावन पडटा तो उजो कसो पडटा तो पळयलो आनी खुशाल जावन ताणी येवन जेजूक सांगलोलें. आनी देखून घडये हें कॉन्फिडन्स की ह्या शिसांच्यान करपाक जाता. आनी हो बापूय जेजूक येवन सांगता तें घडये हेंच, हांवें म्हज्या पुताक तुज्या शिसांशी व्हेलो. कित्याक त्या शिसां लागींनूय जाता, तांकां पदवी दिल्ली आसा आनी तांणी केलां, पूण तांच्यान तें नजो जालें. कारण कितें, आपोस्लांनी शिसांनी विचारलां, आमच्यान कित्याक जावंक ना, कित्याक ह्या पयलीं आमी केलां, आतां कित्याक जावंक ना आमच्यान. तुमचो भावार्थ उणो देखून. जाल्यार भाव भयणीनो, पयलो भावार्थ आसलो आनी आतां भावार्थ ना जालो. आमचो भावार्थ हे भाशेन जाता काय? आमकां जाय तेन्ना आमकां भावार्थ आसा. आमकां जेन्ना वस्तू दिश्टी पडटा तेन्ना आमी फुलोन पापड जाता आमच्यान. हात वयर काडून आमच्यान मागणें करूंक जाता, वेगवेगळ्या सुवातांचेर धांवपाक जाता, हिलींग आमकां मेळटा. पूण दुसऱ्या वेळार मागीर जायना. कित्याक जायते पावटी आमचो भावार्थ उणो म्हणटा तेन्ना आमचो भावार्थ गेलो खंय? दुसऱ्या वस्तूंचेर, ह्या संवसाराचे गिरेस्कायेचेर, ह्या संवसाराची भिरांत जी आसा, जे आमकां भिवपाच्यो वेगवेगळ्यो वस्तू चल्लेल्यो आसा. भिवपाची गरज ना, हें फकत एक स्लोगन जाल्लो आसा, पूण भिवपाच्यो वस्तू आसात त्यो करीत आसात. असल्या वस्तूंनी आमी गुल्ल जावन आमचो भावार्थ हाल्ला काय? भावार्थाचेर आमी भर दिवंक ना काय? भावार्थ म्हणटा तेन्ना देवाचें शिकोवण, देवाचे कायदे जे आसात ते आमी परो घाल्यात काय? हाचेर भाव भयणीनो आमी चिंतपाक गरज. हाचे पयल्या वाचपान आमी दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकांनी आयकलां, मोइसेस हे सगळे कायदे नेम कायदे तांकां सांगल्या उपरांत आनीक एक पावटी तांकां सांगता, सगल्या काळजान, सगल्या बोळान आनी सगल्या मनान आनी सगल्या आत्म्यान तुमी सर्वेस्परा देवाचो मोग करचो. पयलो कायदो. हे कायदे पाळीत जाल्यार तुमी सुखेस्त आसतले. हे कायदे पाळीत जाल्यार तुमकां जिवीत मेळटलें. आनी हेच कायदे तुमी जे पाळटात ते तुमचे फाटल्यान जी पिळगाय येता तांकांय तुमी शिकोवपाक जाय. जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक शिकोवपाक जाय, नातरांक शिकोवपाक जाय. जें कितें बरें आसा तें आमी शिकोवपाक जाय. बरें म्हणटा तें देवाचो कायदो, देवाचो करार. तर क्रिस्ती भावार्थी कशीं भाव भयणीनो हेंच आमी करुया. आमच्या भावार्थान आमी थीर जावया. आनी जेन्ना आमच्या भावार्थान आमी थीर, तेन्ना मागीर कितलेय असले बारीक बारीक ग्रूप उपरासो, कितलेय दुमाळे आमच्या पाद्रींक माद्रींक ते दिवं, आमचो भावार्थ आनीक अखंड, आमचो भावार्थ आनीक घट करपाक आमकां आदार जातलो. आनी तेन्ना खरें कन्वर्शन, आमच्या काळजाचें, मनाचें, आमच्या बोळाचें कन्वर्शन तें जाता तेन्ना देवा मुखार तूं सदांच उबो उरतलोय, कोणाच्यान तुका हालोवंक जावचो ना. जाल्यार ही कृपा आमकां आयच्या दिसाक मागुया. ही कृपा सगल्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक मागुया. ही कृपा जे कोण क्रिस्ती भावार्थ मानून घेवपाक सोदतात, आपलें धर्माचें वो भावार्थाचें कन्वर्शन करूंक सोदतात खुशे मनान, तांकांय ही कृपा फावो जावंक देवा लागीं मागुया. घेऊया C6 पेज नंबर 30. C6. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या नाट्य भुमीच्या गावात सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां वपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरान सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्वताय जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. स्वर्गानी संसार पडला तुझ्या नालोय बापान उत्सर्गीत तुका सय सय सर्वेस्पराचे नामी एका तांकां सय उत्सर्गीत तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गुठुया. तुझ्या हुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपरे तुमीचे विस्तारले ते पयसुबेचो उगडास कर. लेव आमचे बागेवन बापा फिलिमिनार आमचे गोंडी बापा सिम्या आमच्या दारी गोंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका आपली मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर. ताका दिसता गो ते मेल्ल्या समेस्ताक ते पडजोडीत मुखामापण फाव कर. आमा समेस्तांची दया करा मागता. आंकवा मर्यादाची मागीर सांगाती बागेवन झुजाय जपोती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवाज आनी सोयरी काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनान सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या बळान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो. भाव भयणीनो, आमी देवाचो मोग करूंक एकामेकाचो मोग करूंक आमकां ही कृपा मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिसां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळीत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकृत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकृत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा. ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितऱ्यांच्या म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घोटायेन भरले. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सुत्रयदोरची आयज सांजे 3:30 वाजता आझाद मैदान पणजे हांगासर ही पीस रॅली जातली, पीस मिटींग. सगल्यांक तुमकां आमंत्रण आसा. आमी आमचे फिरगोजीन घडून हाडलें खरें, आमी चल्लीं, पूण आजून पासून आख्खी पवित्र सभा कशी गोंयची आयज कावन्सल फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस हांणी घडून हाडलेली ही जमात आझाद मैदानार जाता ती भाशेन तातूंत भाग घेवंक आमी प्रयत्न करचो. आमी बस वो कसलीच मांडावळ करूंक ना. 3:30 वाजता बसीन पावता आमी बरे भाशेन आनी काबार जावन परतूनय बरे भाशेन पावतलीं. तुमी एकामेकाच्या आदारान कारपुलींग करून एकामेका लागीं उलोवन बाराबर वचपाचो प्रयत्न करचो म्हूण मागता. कायम घेऊया E6 पेज नंबर 18 E6. Moja Deva Argam di Tolo Taj